This program is sponsored by BPL Happy Little Things. आयची फोनीची अपडेट दिता आसतना सगळ्यान पयलीं कालचो जो फॉलोअप आसलेलो जो एसॉल्ट जाल्लो एका चलयेचेर कपलेश्वरी हांगासर जे कामाक वचपा लागून जे बस स्टॉपार रावल्लें कपलेश्वरी आनी थंयसर एका भुरग्यान तेका जबरदस्ती लिफ्ट दिता म्हणून सांगली आनी तेणें जेन्ना लिफ्ट नाका म्हणून सांगली आनी जेन्ना आपल्या भावाक फोन केलो तेन्ना तेका दुखलून थंय उडयलें आनी तेका तकलेक मार लागल्यान तेका फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तेका एडमीट केल्लें. सो तेज्या आवयन आनी पेरंट्सांनी काल पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्ली आनी त्या प्रमाणे ती कंप्लेंट रजिस्टरी पुलिसांनी केली आनी तेका 2 दीस जाले ही घटना जावन तेका पुलीस सोदताले. सो आयज त्या भुरग्याक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. तेजें नांव जावन आसा ओमकार कवळेकार, एज 28, वारबट कवळे हांगासर रावपी. सो आयज फोंडा पुलिसांनी तेका अरेस्ट केल्लो आसा. सो फुडली चवकशी पुलीस करतले त्या बद्दल उबावना आनी कितें डिटेल मेळटा ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पयरूच आमी म्हणलेले की डेंगू केसीस सगळे कडेन आतां वाडत गेल्ल्यो आसा. सो लोकांक दोतोरांनी अपील केल्लें आसा की सपोज जर कोणाक जोर येता जाल्यार भिवचें न्ही, जाल्यार तेणी वचोन रोखडेच कोवीड टेस्ट तशेंच डेंगू टेस्ट करची, जेणे करून लोकांक प्रॉम्प्ट कितें आहा तो उपचार घेवपाक मेळटलो आनी जोर घेवन घरा कडेन रावचें न्ही अशें अपील दोतोरांनी केल्लें आसा ऑलरेडी. दुसरी गजाल जे म्हाका दिसता बेतकी खांडोळा पंचायतीचें स्वप्न आसलें आनी पुराय प्रिवळ मतदारसंघाचें स्वप्न आसलें की एक सुसज्ज अशें नवें हॉस्पिटल प्रिवळ वाठारांत जावचें म्हणून. तेजें जे हॉस्पिटलाची पायाभरणी जी आसा ती शिलान्यास जो कार्यक्रम आसा तो आयज जाला आनी फाल्यां जे फॉर्मल इनॉग्रेशन आसा फंक्शनाचें म्हणल्यार फावंडेशन स्टोन जो ह्या हॉस्पिटलाक लागून घालतले त्या उक्तावण सुवाळ्याक फाल्यां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे हजर आसतले आनी फाल्यां 11:30 वरांचेर हे बेतकी खांडोळा हांगासर हे नव्या बांदपाक येवपी हॉस्पिटलाचे पायाभरणी समारोह जातलो. त्याच बरोबर जे बेतकी खांडोळा जे PHC आसा हे थंयच आसतले तेन्ना लोकांची गैरसोय जावची न्ही म्हणून हेजो नवो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट आहा तो त्याच बेतकी PHCच्या सायडीक येतलो. सो लोकांची गैरसोय जावची ना. सद्या जंय PHC आहा थंय लोकांक जे कितें चॅकअपाक येवंक जाय थंय येवपाक मेळटलें. ही एकंदर आशिल्ली आयची फोंडेची अपडेट. बार्देस तालुक्यांची आनी म्हापशाची आयची अपडेट दिता आसतना राजकीय घडामोडी आसात किंवा हेर बाकीच्यो घडामोडी सामाजीक घडामोडी आसतात किंवा क्रायम बीन हेचो जर आढावो घेतलो जाल्यार गेली 10-15 दीस जाले सिद्धी नायक जे 19 वर्सांची चली जी नासनोड्या रावपी तिचे बॉडीची कलंगूट बिचाचेर मेळयली. तेचो अजून तो गुंतो अजून सुटना. म्हापसा पुलीसूय आसात किंवा कलंगूट पुलिसान सखोल चवकशी करतात पूण अजून मेरेन तेच्यो कितें आहा तें हे डिटेलान कांयच अजून मेळोंक ना. तेचे फॅमिलीक बापायक किंवा तेचे कोण फ्रेंड्स आसले तेंची सगळ्यांची चवकशी केल्या, उलट तपासणी केल्या आनी तेणें आत्महत्या केले जाल्यार बीन अजुनूय बीन जो पर्यंत तो गुंतो सुटना जो पर्यंत ते हितून ग्रीन पार्क जे गिरी थंयसून ते कलंगूट कशें पावले किंवा तेच्या हांगा वयले कपडे खंय गेले हो जो पर्यंत तेचो शोध लागना तो पर्यंत हो प्रश्न गुंतागुंतीचो आहा न्हय. पुलीस अजुनूय बी गेले 15-20 दीस जाले तरी अजुनूय पुलीस उलट तपासणी बीन चालूच आसा. जो पर्यंत खरोच कितें तरी मेळना तो पर्यंत पुलिसांक आव्हानूच आसा. दुसरी आनी एक 8 दिसां पयलीं शिवोले 2 रशियन फॉरेनरांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो. हेतून एकांचे म्हणजे हँगींग केल्ले आसले आनी दुसऱ्याची बॅडीचेर मेळ्ळी. त्या उपरांत पुलिसांनी अंजून पुलिसांनी पंचनामे करून ते आत्महत्या आसतली म्हणून त्या उपरांत पोस्टमार्टमाक GMCन बॉडी धाडलेली. ज्या काल तेजी बॉडी जेन्ना पोस्टमार्टम केलें तेन्ना कळ्ळें की ते एक जी रशियन लेडी आसली 38 वर्सांची तिचें नाक आनी तोंड दाबून तिचो म्हणजे गळो दाबून तिचो खून केला असो
त्या दृष्टीने आता परतून अंजून पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतात. दुसरे आनीक जर पळयल्यार बारीक बारीक क्रायम आनी हे ते बीन पुलिसां समोर आसात. ही असली आयची म्हापशाची आनी बार्देसांची अपडेट. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.